तिळारी प्रकल्पाचे काम 2019 मेरेन सोपोवन ताचे लोकार्पण करपाचे टार्गेट दवरला म्हूण WRD मंत्री विनोद पालयेकार उलयला। तिळारी प्रकल्पाच्या कामाचे प्रधानमंत्री कार्यालयात डे टू डे मॉनिटरिंग चल्लां। चडशें काम जालां, उरिल्ले जाता तितले बेगीन तडीक लायात म्हूण अधिकाऱ्यांक सांगलां म्हूण पालयेकार सांगता। सोमारा WRDच्या चीफ इंजिनियरा बरोबर तिळारी प्रकल्पाचेर चर्चा जाले उपरांत WRD मंत्री विनोद पालयेकार उलयलो। आजच हांवें आमच्या चीफ इंजिनियराक ऑफिसान म्हज्या आपोवन हाडलो आनी तांकां तिळारीचो जो प्रकल्प त्या प्रकल्पाचें जें उरिल्लें काम आसा त्या कामाचो आढावो घेतिल्लो आसा। हो प्रकल्प जो आसा तिळारीचो तो प्रकल्प म्हळ्यार देशभरांतल्या 100 प्रकल्पां पैकी एक प्रकल्प आसा जो प्राधान्यान घेतलो वता आनी ह्या कामाचो आढावो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीच्या ऑफिसांतल्यान मॉनिटर केलो वता आनी हेजें काम जें पेंडींग उरलां तें काम प्राधान्यान घेवपाचें आनी त्या दृश्टीन हांवें आमच्या मुख्य अभियंत्याक आपोवन हाडून ताचो आढावो घेतलेलो आसा आनी डिसेंबर 2019 पर्यंत खंयच्याय परिस्थितीत आमी तें काम पूर्ण करतले आनी लोकार्पण ह्या प्रकल्पाचें आमी करपाचें आसा। कित्याक चड काम उरूं ना, आतां थोडेंशेंच उरलां आनी तें कशेंय करून डिसेंबर 2019 पर्यंत आमी मार्गी लायतले, तें काम सोंपयतले आनी तें देशाच्या सेवेक रुजू जातलें। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार। गोवा बोर्डाचे 10वी आनी 12वीचे एग्जामीचो टायम टेबल जाहीर जालो। 12वीचे म्हत्वाचे पेपर 15 मार्चा पयलीं सोंपतले हाची बोर्डान खबरदारी घेतल्या। एग्जाम बेगीन सोंपत जाल्यार 12वीच्या भुरग्यांक GCET एग्जामीक बसूंक मेळटले म्हूण एज्युकेशन डायरेक्टर GP भट उलयलो। 10वीची एग्जाम 2 एप्रिलाक जाल्यार 12वीची एग्जाम 5 मार्चा सावन सुरू जाता। गोवा बोर्ड हायर सेकंडरी and 10th standard, both the timetables are out and we have taken precaution that 12th exam major papers likely to get over before 15th of March. This system we have followed so that my students can easily answer GCET exam. Adequate provision is made, time is made so that all students can answer. We are stressing quality education. We have to maintain the quality of the board. So I am requesting all the educational institutions. This year, board is going to stress the quality and for which they have to little bit do much more efforts so that my students can compete at the national level. मुरगांव पालिकेक सध्या मेल्ल्यांचोय भार पेलवना। 2 वर्सां फाटीं मुरगांवां सड्यार हिंदूची मुसुंडी बांदपाक सुरू केली खरी, मात काम अजून अर्धवट। फाटले 4 म्हयने तर कामूच जाल्लें ना। तात्पुरती शेड आसा तातूंत जाय त्यो गजालीच ना धड लायट ना धड बाकीच्यो गजाली। मुसुंडीच्या केअरटेकराक फाटले 2 म्हयने जाले पगार पडिल्लो ना। 19 वर्सां तुमी आतां हांगसर काम करता खरें, पूण कितें हांगसर प्रॉब्लेम तुमकां येता ते मातशें सांगा। हांगसर लायटी बरोबर ना, लायट पेटना ना, एमर्जन्सी रूम दिलो आहा, घर बांदता अपुरा आहा, अजून त्याचं काम काय जावंक ना। आनी मडी पुरतात ता मडी पुरतात ता बेनपाचो आहा, आतां बेनत ना। 5 खेपो म्या थंय 2 खेपो तर गेलय आनी 2-3 खेपो म्या तांकां फोन मारलो। कोणा म्युन्सिपालिटी तर ते अजून दाद घेनात ना। तुमकां पगार टायमार बिमार मेळटात? टायमार पगार मेळना ना। कितले म्हयने जाले आतां मेळोंक ना? आतां हो 2रो म्हयनो चालू, 2रो सोंपो दिलो, 3रो लागलो, पगार मेळना ना। निमाणे संस्काराक चुकून राती विधीचे येवचे पडले जाल्यार नाका शिवड, अक्षरशः मोबायलाच्या लायटीन विधी करपाची पडटा। गेले 4 महिने झाले आम्ही पळयतात थंयसर काम ठप्प जावन पडलेले आसा।
ना कोण कॉन्ट्रॅक्टर दिसना, ना कोण सुपरवायझर दिसना, ना कोण अधिकारी येवन हैसर पळयता अशें आमकां दिसना. आमची हैसर दररोज नजर आसता. आनी अशा परिस्थितीत म्हाका अशें दिसता की हे जर अशा पद्दतीन काम चालू रावले जाल्यार ही हिंदू स्मशानभूमी आनी 1 वर्सभर तरी लागतले ही पूर्ण जावपाक आनी लोकांच्या सेवेक उपलब्ध जावपाक. एक टेम्पररी स्मशानभूमी दिल्लेली आसा जिसर 2 मडी लासपाची वेवस्था केल्लेली आसा. पण आयज त्या स्मशानभूमीची अवस्था इतली वायट आसा की रातचे जर मडे घेवन येयले आमी जाल्यार आमकां मोबायलाच्या उजेडात थंयसर करचें लागता. कारण भितर सगळो काळोख आसा. त्या हिटीन आमच्या लाकडाच्या उज्याच्या हिटीन ते सगळी लायटीची वेवस्था भितरली कोलमडलेली आसा आणि खूप त्रास जाता ह्या लोकांक, आमच्या हिंदू लोकांक रातचे स्मशानभूमीत येवपाक. आमकां मेल्ल्यांची गती मुक्तीची व्यवस्था करपाची पालिकेक सध्या ताक ना. आमी नगराध्यक्षाक गाठलो, तो कितें उलयता ते पळयात. खरी गजाल आसा, जी सुडाचे प्रोजेक्ट खुबशे हांगा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू आसलेले आनी म्हाका दिसता काही कारणांक लागून फायनान्शियल बिलाक लागून ते एक प्रोजेक्ट बंद पडलेले आसा. हिंदू पेमेंटान एक मुस्लिमाचे आनी कॅथलिकाचे 2 कंप्लीट जाल्लेले आसा. हिंदूची पार्टली इनकम्प्लीट उरलेली आसा. आयज हांवें म्हाज्या लक्षांत आनी कोणी हाडून दिल्लें की तेजें काम बंद आहा. जेन्ना दिसुडाक आमी विचारले तेन्ना हांवें हें दिसून येयलां की तेंचे कॉन्ट्रॅक्टराचें पेमेंट हो सारको जावंक ना. त्या कारणान लागून तेंचें मातशें काम स्टॉप जाल्लेलें आसा. 2 वर्सां फाटीं मुरगांवा सड्यार हिंदूची मुसुंडी बांदपाक सुरू केल्ली, मात आतां काम ठप्प. सुत्रां सांगता ते प्रमाण कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे पडूना म्हूण खंय ताणें काम बंद दवरला. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. घेऊ एक ब्रेक.